देवान संसार निर्मिती केली म्हण मनशाची जीण हे भुंयेर तग धरून पावली. पुर्विल्लो मनीस आनी आर्विल्लो मनीस पळोवंक वचत जाल्यार खुबूच फरक दिसून येता. पयलींच्या तेंपार मनीस बरोच कश्टी आशिल्लो. फांत्यार उठ्ठालो आनी बांयच्या उदकान न्हावन धुवन सैमाची पुजा करतालो. धर्तरी माय, सूर्य, चंद्र, वड, पिंपळ, तुळस हांची पुजा चुकनासतना तो करतालो. आपल्या हातांनी आपल्या पोरसांत फुलां फळांची झाडां तो लायतालो. रावप सादेपणान पण विचारसरणी मुचेली आशिल्ली. वेळाचें तर खूबच म्हत्व ताका आशिल्लें. त्या वेळार घड्याळ नाशिल्लें, पण सुर्याच्या उजवाडाचेर आनी वताचे सांवळेर वेळ अचूक कळटालो. पदराक शिकप नासून लेगीत सैमाचे गिरेस्तकायेची जाणवीक ताका आशिल्ली आनी त्याच खातीर तो आपले जमनीर शेत रोयतालो. तांदूळ गोटो मेळचो म्हूण स्वकश्टान सगळ्या कामाक माथें मारतालो. आपलें घर आपुणूच बांदतालो. मातयेच्यो वण्टी, वयर ताका माडाचे वांशे, चुट्टांचे पाखें, जनेलांतल्यान मेकळें वारें भितर येवंक व्हडलीं जनेलां. तीं ग्रिलीं नाशिल्लीं. वयर तांकां चुट्टांची पाखाटी. सगळ्याक निवळकाय आशिल्ल्यान जळारांची तर शबय नाशिल्लीच. त्या खातीर दिसभर जनेलां उक्तींच दवरतालो आनी गिमाच्या दिसांनी रातचीं जनेलां उक्तींच दवरून न्हिदप. असल्या वातावरणांत ताका न्हिदूय सुस्त पडटाली. कित्याक तर त्या काळार जनेलांतल्यान कोण भितर येवन चोरी करतलो म्हूण भंय नासतालोच. इतलेंच न्हय तर त्या वेळार जायते लोक आपापल्या आंगणान न्हिदताले. कांय जाणांक दिसतालें न्हिदिल्ले कडेन सैमांतली सगळी गिरेस्तकाय नदरेन भरून दवरची. जमनीक फाट टेकयल्या बरोबर नदर मळबार पावता आनी चान्न्याची रात चंद्राच्या चान्न्याचे शितळकायेन कितलीशीच गिरेस्तकाय भुंयेर पातळटा हाचो अणभव मेळ्ळ्या बगर रावनाशिल्लो. हुनहुनीत जेवण तो जेवतालो. मोतया भशेन धव्या फुल्ल तांदळाचें शीत, तें रान्नीत उजो करून ताजेर शिजयल्लें. मानशे वयल्या उदकान गोरोवन हाडिल्ल्या नुस्त्याचें भांगराळ्या नाल्लाची सोय वानार रगड्यान वांटून केल्लें हुमण. तें मातयेच्या आयदनांत केल्ल्यान रुचीक आनी सुवादीक. दुसऱ्या मातयेच्या आयदनांत बांगड्याचें आमटतीक सुकें, पोरसांतली खुटून हाडिल्ल्या अळसाण्याची 5वीच पालेभाजी आनी घरा फाटल्यान आशिल्ल्या करेलाच्या तोराचें लोणचें. हें सगळें आपले मालकीचें आनी कश्टाचें जेवण तो जेवन सर्गांत आशिल्ले भशेन जगतालो. ही जीण जगतना तो उदार मनाचोय आशिल्लो. स्वखुशेन कितेंय तरी 4 लोकांच्या हातार तो उडयतालो. गरीब दुबळ्यांक आदाराक पावतालो. जण एकलो एकामेकाकडेन आपलेपणान वागतालो. पेल्याचो दुस्वास केन्ना कोण करिनाशिल्लो. पण आयच्या काळान हें पळोवंक कोणाक मेळटा? शेतां भाटां खंय दिश्टी पडटात? रानान कोण करता? मातयेचीं आयदनां कोण वापरता? आपापल्या पोरसांत भाजी लायिल्ली खंय दिश्टी पडटा? सगळेंच इतिहासांत जमा जालां. जाणट्यां कडल्यान कळल्यार लेगीत कोण ह्यो गजाली करूंक वचनात. हाचें कारण म्हळ्यार आयचो मनीस आळशी जाला. ताका सगळें आयतें जाय. ताच्यांत सुटसुटीतपणा ना. अशें जावपाकूय कारण आसा. तें म्हळ्यार सैमाची जतनाय सारकी जायना. पुर्विल्ल्या काळा भशेन सैम राखिल्लें जाल्यार मनशाची भलायकी बरी उरतली आशिल्ली. हालींच्या तेंपार रानां कापून कॉंक्रिटाची रानां जाल्या. वचत थंय व्हड व्हड इमारती कचकचीत बांदिल्ल्यान मेकळें वारें घोळपाक जागोच ना जाला. लोकसंख्याय वाडिल्ल्यान कोयराचो प्रश्न उपस्थीत जाला. जण एकल्याच्या घरांतलो सुको ओलो कोयर उक्तड्यार पडिल्लो दिसता. तातूंत प्लास्टीक, पॉलिथीन, पोतयो वचत थंय जमनीत पडिल्ल्यो आसतातूच. ह्या प्लास्टीक पॉलिथीन पोतयांनी जमनीचो इबाड जाला आनी त्याच खातीर जाय तशें पीक जमनीर काडूंक मेळना. सैमांतली सगळ्यांत व्हडली देणगी आमकां मेळ्ळ्या ती म्हळ्यार जमीन. ती सुरक्षीत दवरीत जाल्यार जमनीर आशिल्ले लोक निरोगी उरतले. दुसरें म्हळ्यार मनीस श्वासार जगता. हो श्वास शाश्वत उरूंक आमकां प्राणवाय सतत मेळूंक जाय. आनी प्राणवाय झाडां पासून मेळटा. पूण दुर्दैव आमचें वचत थंय झाड दिसपाक कठीण जालां आतां.
तेन्ना ह्या भुंये वयल्या जण एकल्या मनशान एक एक झाड लावन तें बरे भशेन वाडयत जाल्यार मेकळें वारें घोयटलें आनी प्राणवाय मेळटलो आनी कोणाचे श्वास घुस्मटून उरचे नात. सैमांत जें जें दिसता तें तें गरजेचें. सैम आसा म्हूण मनीस प्रसन्न उरता. घरांतली बाग फुलतकच उपाट खोशी जाता. गुलाब, मोगरे कळे, शेवतीं, आबोलीं पळोवन तोंडार हांशें फांकता. तांचो रंग, परमळ आनी सोबीतकाय पळोवन मनाचे खोशयेक शीम उरना. फुलां मदीं रावून जीण प्रसन्न उरता. तशेंच सैमांतलें व्हड रूप तर आमची जीण रसरशीत करता. आंब्याच्या दिसांनी आंबे खावंक मेळटात, पणसाच्या दिसांनी पणस, तशेंच पेरां, चिकू, आतेरां, जगमां, जांबळां, बोरां आनी जमीन बरी पिकाळ आसल्यार संत्रां, मोसंबी, दाळमां आनी सफरचंदाचेंय पीक काडूं येता. गिमाच्या दिसांनी काळंगाचे मळे बरेच फुलतात. जीव थकून येतकच थंडशें काळींग खायत जाल्यार जीव दादोस जाता. ही सगळीं फळां पळयतकच म्हाका म्हज्या भुरगेपणांतल्यो यादी जाता. आमच्या घरा मुखावयलो रस्तो हुपून 4 धेपां मारल्यार आमी दोंगरार पावतालीं. लागींच इगर्ज आशिल्ली. थंयच आमचे वर्ग आशिल्ल्यान हांव आनी म्हज्यो इश्टिणी मदले सुटयेन ल्हवूच आसाळे हाडूंक दोंगरा वटेन वतालीं. थंय आमकां काण्णां, चुन्नाय मेळटालीं. दोंगरावयलीं फळां पुंजायतना आनी खातना बरीच उमेद येताली. केन्ना केन्नाय आसाळ्यांनी आमचें खेळपूय जातालें. म्हजो चुलत भाव तन्ने आसाळे हाडटालो आनी फटाशेन घालतालो आनी फटास ओडल्या बरोबर आसाळो अचूक वचून वणटीर बसतालो. एक दीस ताजे कडल्यान तो आसाळो चुकून म्हजेर बसलो. घे आकांत, म्हजी रड पडली. म्हाका तो बरोच दुखलो. आर्मांतले गुळये भशेन म्हज्या भुजाक तो आसाळो आपटून गेलो. रगत सामकें किणेलें. दूख वचूंक 15 दीस तरी लागले. पण परत एरी म्हाज्या मागल्या म्हणटात तशें आशिल्लें. तशें परत हांव फटाशेन खेळपाक लागलें. पण ही मजा आतां आमकां खंयच दिसना. भुरग्यांक तर आमी नदरे आड कशीच करिनात आनी नदरे आड केल्यार आयच्या काळांत माणसुकीच ना. पण तरी आसतना आमचे नदरे मुखार दवरून तरी तांकां सैमाचें सूख आमी दिवंकूच जाय. वत, पावस, शीं मातशें तरी आंगाक लावन अणभव घेवंकूच जाय. तशेंच मातयेंतले खेळ म्हळ्यार तोणक्या बालांनी, घोटांनी, लोबयांनी, गड्ड्यांनी भुरग्यांनी खेळूंकूच जाय. तशेंच दोरयांनी, धरचेल्यांनी, धांवचेल्यांनी हे खेळ गरजेचे. ही भुंये वयली माती ह्या खेळांनी आमची पोसवण करता आनी आमच्या आंगाक व्यायाम घडटा. मनीस सैमाचो इश्ट जायत जाल्यार सैम मनशाक जाय जाय तें भरभरून दितलें. कितेंच उणें पडूंक दिवचें ना. हें घडपाक मनशान सैम राखूंक जाय. सैमाक समजूंक जाय. सैमाची जतनाय घेतल्यारूच आमची भलायकी बरी उरतली.